बापायन दवरलेले सगळे कितें रे आमच्या पूर्वजांनी राखून दवरलेली मरे शेतां मांडूना तुम्ही दोन तोंडाची तुम्ही सरकार चलयना तुम्ही सरकशी करतात कितें कोणाक फायदो आहा खंयच्या मंत्र्याक फायदो आहा तुमच्या तोंडार सांवार येयला कितें रे सगळो सत्यानाश हो आनी हो परिणाम लोकांक भोगचो पडटलो गांवच्या लोकांक भोगचो पडटलो। आणि हांगा येतकूच हे पळयतकूच हांव सारको शॉक जालो हांव पावंक नासलो हेवटेन। आतां हेंच्यांनी जो हो आतां बायपास काडला हेवटेनसून न्हू आतां हांव थोड्या लोकां कडेन उलयलो हांगासर जाल्यार ते लोक म्हणटा हेच्या पयलीं खंय तेंच्यांनी स्टिल्साचेर व्हरता म्हूण सांगलेले आनी सगळी माती भरून उडयली। आतां तेंच्यांनी जर कोण शेतां करता जाल्यार कोण कसो करतली ती शेतां आनी जर सपोज फाल्यां सकाळीं पावसांनी उदीक भरलें न्हू तेवटेन घरां आसा सगळें भरतले हें थंय पोय पुरून उडयले म्हणटात ते पळय जे सगळे पारंपारीक जे आमचे वाटे आहा पळय आहा उदकाचे वाटे आहा सगळे पुरून उडयला म्हटल्यार एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करपाक हे बीजेपीचे सरकार सारके फुडें आसा। आतां मुद्द्याचेर येवया। आतां तुमी बोमा म्हणटा कितें सांग आमी बायपास दिवंक शकना म्हणटा गांवांतल्यानूच व्हरतले जाल्यार ते लोक कितें सांगता आमच्या शेतांतल्यान जाय जाल्यार काडा म्हणून स्टिल्सांचेर जाल्यार तांकां तुमी शेतांसून कित्याक रे दिना आतां जर हांगाच्यान जर तुमी शेतांसून काडूंक शकता जाल्यार बोमाचो लोक सांगता मरे काड म्हणून तुम्ही बोरये जो थंयसरलो जो फ्लायओवर आहा न्हू तो बोरये गांवांक कनेक्ट जाता तो खाजना तुम्ही पिड्ड्यार करून व्हरोंक सोदता मरे नावेली तुम्ही ते स्टिल्साचेर दिले मरे तांकां जाल्यार बोमा गांवांत बायपास कित्याक दिवंक शकना कितें कोणाक फायदो आहा खंयच्या मंत्र्याक फायदो आहा तुमच्या तोंडार सांवार येयला कितें रे जात्रेक येयला वायट उतरां उलोवंक लाव नाका कितें रे तुम्ही देवांक सुद्दां सोडूंक ना मरे खापरेश्वराची मुर्ती विटंबना करून काडली ते पाप तुमकां भोगचें पडटलें पार्टेच्या घट्टाण निसंडाण जातले देवाक जो हात घातला तो आणि विटंबना करून काढला तेका थंयच्यान जाग्या वयल्यान जागेकाराक घालयला तुम्ही महापाप केला सारखे खंयच्याच राजकारणाच्या पार्ट्यान करून नासले खंयच्या सरकारान करून नासलेले आणि आयज जी तुम्ही शेतां पुरून हे करता आणि जेन्ना लोक मागता तेन्ना तांकां कित्याक दिवंक सोदिना म्हटल्यार दोन तोंडाचे मांडला मरे तुम्ही मांडूना तुम्ही दोन तोंडाची तुम्ही सरकार चलयना तुम्ही सरकशी करतात तुम्ही लोकांक फोंडान घालूंक उठले लोकांची शेतां काबार करूंक उठल्यात तुम्ही रानां काबार करपाक उठले न्हंय काबार करपाक उठले झरे नश्ट जावंक पडले डोंगर सोंपयले सगळे कितें रे आणि लोक जे डिमांड करतात न्हू ते दिवंक सोदिना मंत्र्यांक आणि बिल्डर लॉबी आणि दिल्लीकारांक आणि हरियाणाकार तेंचे कडेन भाड्याक पडल्यात वचून तुम्ही तांकां जाय ते करपाक उठले आयज तुम्ही कितें आयज जात्रेक सुद्दां येयलो एक मन शांत करून आईक पांयां पडूंक वयतलो थंय सुद्दां सुशेग ना लोकांच्या गांवांत हे सगळें डिस्ट्रक्शन पळोवन वायट दिसता सारकें कितें लोक हुयेले आनी बोबो मारतात मरे तुमच्या नांवान देवान सांगणी घातल्यात लोकांनी तुमच्या नांवान काल मोर्चे केल्लो ते सँड्यूज कट करता म्हणून आल्बर्ट मोर्जेकार क्रिस्तांव भाव तो आई मोर्जाई खातीर तेणी तुमच्या नांवान सांगणे केला तुमच्या नांवान तुमच्या घट्टण आनी निसांटण जातलें म्हणून हे अशें डिस्ट्रक्शन तुमच्या बापायन दवरलेले सगळे कितें रे आमच्या पूर्वजांनी राखून दवरलेली मरे शेतार ती तुमकां हे डिस्ट्रक्शन करपाक कोल लॉबी कसिनो लॉबी बिल्डर लॉबी हे सगळे करून थेयला तुम्ही हे गोंयकारांक न्हू आनी आयज जो भोमकार जो मागता न्हू बायपास तांकां बायपास दिवचोच पडटलो तुमकां कोण वगी रावचे ना आमी एक्टिविस्ट सगळे गोंयकारांक दाखोवन दितले तुम्ही अशी शेतां तुम्ही पुरून सोडल्यात म्हणून खंय नाका थंयसर तुम्ही डेव्हलपमेंट केला म्हणून लोक जो बायपास मागता न्हू बायपास दिया तांकां पर्याय आसा थंयसर पर्याय आसतना लोकांची घरां मोडू नाका सातेरीच्या देवळाक हात लावं नाका नारायण देवाच्या देवळाक हात लावं नाका भोमाच्या वगी रावचे ना तुमकां सांगता शिरगांवच्यान आई लयराईच्या पांया कडेन उबो रावला आनी सांगता तुमकां तुम्ही सातेरीच्या देवळाक हात लायच्या न्हू डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितें रे तुमकां तुमचो सोक्ष देवूच लायतलो आनी आमी वगी रावचे ना आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले गोंयकारांक जे लोकांक खबर ना अस्नोडे कितें चल्ला बोरये कितें चल्ला भोमा कितें चल्ला ते आमी दाखोवन दितले हे पळया सगळ्या लोकांक दाखोवन दिता हे सगळो सत्यानाश सरकारान जो केला तो न्हंयींचो सत्यानाश पोयींचो सत्यानाश शेतांचो सत्यानाश लोकांच्या घरान उदीक येतलें हांव सांगता तपासता जाय न्हू जस्टिफाय करून दाखया एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट हा डायरेक्ट हेचो दाबोलेचो फ्लायओवर जाल्यार फ्लायओवर विदाउट परमिशन बांदला थंयसर ते एअरपोर्ट थंयसर धोक्यान घातला आयज हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार वयता थंय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सत्यानाश करपाक उठला आयज आमी मागता की बोमाचो लोक जो बायपास मागता कितें सरकारान हे जर सपोज हे दिवंक शकता जाल्यार बोमाचो बायपास कित्याक दिवंक शकना तो पळोवया आमी बोमाचो बायपास जातलो म्हटल्यार जातलो आनी तांकां जावो तसो रस्तो जातलो देव बरें करूं हे 40 ते 25 मिटर सांगता बोमा 25 मिटर सांगता ते दिसा ते मेजरमेंट करपाक गेल्ले न्हू 12:30 करून मेजरमेंटां घेवंक लागले सातेरीच्या देवळा फुड्यान पावचे ना म्हणटाले ते सातेरीच्या देवळा फुड्यान पावले इतले खोटे उलयतात हे देवाक सुद्दां भियानात अरे हेंच्यांनी जागेकारांची देवळां काडली मरे हे आमकां लोकांक सोडटले फोटींग कास्ताचे हे फोटींग कास्ताचे 25 मिटर 40 मिटर सांगता आनी मागीर 60 आनी 70 मिटराचे रस्ते करपाक मागीर फुडें सरता हे डिस्ट्रक्शन आख्खे शेतांचे वॉटर बॉडी तांचे डिस्ट्रक्शन हे प्लॅनिंग ना काय ना आतां हो जर बायपास काडपाक हो स्टिल्साचेर काडपाक शकताले हो कॉस्ट कटींग हो जो बिल्डर कोण आहा न्हू कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला आनी ह्या मंत्र्यांक फायदो येचो कितें हजार कोटी सेंटराकसून हाडटात आनी गिळटात स्वता हे अशें कॉस्ट कटींग करून जशी हायवे बांदले आनी कॉस्ट कटींग केला न्हू तशें हे सगळो सत्यानाश हो आनी हो परिणाम लोकांक भोगचो पडटलो गांवच्या लोकांक भोगचो पडटलो।